नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या सिल्वासा आणि गुजरात भेटे खातीर सिल्वासांत पावले. ह्या वेळार तांणी सिल्वासा हांगा नमो हॉस्पिटलाच्या पयल्या पावंड्यावेल्या उक्तावण कार्यावळीत वांटो घेतलो. 450 खाटी आशिल्लें हें हॉस्पिटल सिल्वासांतली भलायकी सेवा घटमूट करपा हेतान उबारलां. 460 कोटी रुपया गुंतवणूक करून ह्या हॉस्पिटलांत सर्वोच्च भलायकी सेवा उपलब्ध करून दितले. ते उपरांत प्रधानमंत्री गुजरातांतल्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी येवजण्यो आणि उपक्रमांचे उक्तावण करपाचे आसात. घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज तामिळनाडूच्या थाक्कोलम हांगा आयोजित केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळ म्हळ्यारच CISFच्या 56व्या स्थापणूक दीस कार्यावळींत वांटो घेतलो. ह्या वेळार घरमंत्र्यांनी CISFच्या जवानांनी सादर केल्ल्या संचलनाची पळोवणी केली. ह्या वेळार उलोवप करतना CISF हांणी देशाच्या उदरगतीक सदांच उल्लेखनीय योगदान दिलां. तशेंच देशाच्या नागरिकांची सुरक्षा करपांत तांचो मोठो हात आसा अशी तोखणाय मंत्री शाह हांणी केली. कई कोनों में, चाहे बंदरगाह हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एयरपोर्ट हो, लगभग रोज 1 करोड़ लोगों की आवाजाही को हर खतरे से सुरक्षित करने का काम अपने CISF के जवान करते. और 1 करोड़ लोगों की आवाजाही देश के औद्योगिक विकास, देश के शैक्षणिक विकास और देश के सुचारू संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. और CISF ने उसको जब से संभाला है, एक भी घटना चूक की नहीं हुई है. हमारे एयरपोर्ट भी सुरक्षित रहे हैं, हमारी बंदरगाहें भी सुरक्षित रही है, हमारी मेट्रो जो उनके सौंपी गई वो भी सुरक्षित है. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज साखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित नोकरी आणि इंटर्नशीप मेळाव्याचें उक्तावण केलें. गोंय सरकाराच्या उच्च शिक्षण संचालनालयान कुशळटाय उदरगत आणि उद्देजकताय संचालनालयाच्या जोड पालवान ह्या मेळाव्याचें आयोजन केलां. राज्यांत उपलब्ध आशिल्ल्या नोकरीच्या संधीविशीं जागृताय करपा हेतान ह्या आयोजनाचो मुखेल हेत जावन आसा. ह्या मेळाव्यांत होणाच्या ITI संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतलो. उक्तावण सुवाळ्यात मार्गदर्शन करतना हो उपक्रम राज्यांत कुशळटाय विकसीत करून तरणाट्यांक रोजगाराची संद उपलब्ध करून दिवपाक राबयला. तेन्ना सगळ्यांनी व्हडा प्रमाणात ह्या मेळाव्यात वांटो घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलें. तमाम भुरगे जे आसा पळय न्ही, हांचो एक वर्क कल्चर डेव्हलप जावपाची गरज आसा. हा वर्क कल्चर मुद्दामून म्हणटा कारण जो पर्यंत आमी एप्रेंटिसशीप सुरू केली तेन्ना जवळपास 20 ते 25 हजार भुरगे एप्रेंटिसशिपाक जॉइन जाले. ओके, आतां जे भुरगे घरा कडेन बेकार रावच्या पेक्षा इंटर्नशीप ह्या प्रोग्रामात जॉइन जावप हें गरजेचें आसा. नेक्स्ट इज अवर जॉब फेअर प्रोग्राम. आमी जॉब फेअर प्रोग्राम कित्याक म्हटला, हांगासर लिमिटेड आमी जवळपास एक 12 ते 13 कंपनी आपयल्या ज्यो नियर बाय म्हणजे ज्या लोकेशनात. फॉर एक्झाम्पल आमी सांखळे आसा, सांखळे आसा जाल्यार फोंडा आसतले, पुणे आसतले किंवा हेवटेंतल्यान बिचोली इंडस्ट्रियल इस्टेट किंवा अप टू द आमची म्हापसाची IDC हाज्या रिलेटेड ज्यो कंपनीज आसा तांच्या कडेन वेरियस जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा. इन्क्लुडींग म्हणजे जिओ रिलायन्स सारकेल्या कंपनी कडेन वर्क फ्रॉम होम हो कन्सेप्ट तेंच्या कडेन आयजूय अवेलेबल आसा. तांच्या म्हणण्यार की कॉलिंग करपाक आमकां कितल्याशाच भुरग्यांची गरज आसा. मिनिमम पे वी आर रेडी टू गिव फॉर द 15,000 वर्क फ्रॉम होम हे करपाकूय एलिजिबल कॅन्डिडेट इज फ्रॉम द 15 to 21 तांचोय वर्क फ्रॉम होम हाचो स्टॉल जो आहा तो हांगासर लागतलो. फाल्यां म्हळ्यारच 8 मार्चाक संवसारीक बायलां दीस मनयतात. ह्या निमतान देशभरात वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन जाता. केंद्र सरकारान बायलांच्या सशक्तीकरणाचेर लक्ष केंद्रीत करून वेगवेगळ्या पावंड्यार बायलांक उर्बा दिवपा हेतान मोहीम आंखल्यात. मजगतीं गोंय सरकाराच्या गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान ह्या वर्सा संवसारीक बायलां दिसाच्या निमतान महामंडळाच्या साबार रेसिडेन्सींनी फकत बायलां खातीर रूम बुकिंगाचेर 50% सूट जाहीर केल्या. ही सवलत आयच्या 9 मार्च 2025 मेरेन लागू उरतली. महामंडळाच्या ह्या खासा उपक्रमाविशीं महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. गणेश गांवकर हांणी पत्रकारांक अदीक म्हायती दिली. वुमन्स डेचे निमतान सगळ्या महिलांक एक खास खबर आसा की गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान
7 मार्च ते 9 मार्च पर्यंत वुमन्स जे पळय कोण पळय हें करताले आमचे कडेन स्टे घेतले GDCचे सगळ्या रेजिडेन्सीनी थंय तांकां आमी 50% डिस्कावंट दिवपाचें ठरयिल्लें आनी अकॉर्डिंगली आमचे MD सर्क्युलरूय काडला आमच्या सगळ्या मॅनेजरांक की जे एक रावपाक येता जावं बुकींग करता तांकां 50% डिस्कावंट दिवपाचें ही एक खुशेची खबर आसा सगळ्यांनी हेजो लाभ घेवचो अशी म्हजी सगळ्यांक विनंती आसा. उसगांवां एक सान्न भुरग्याचो जीव घेवन ताका घरा लागसरच थोड्या अंतराचेर पुरिल्ल्याची भिरांकूळ घडणूक आयज फोंडें पुलिसांनी उक्ताडार हाडली. हे चली बेपत्ता आशिल्ल्याची कागाळ फोंडें पुलिसां कडेन पावतकच तांणी केल्ल्या कारवायेच्या वेळार हो भयंकर प्रकार मुखार आयलो. हे विशीं ज्या घरा लागीं त्या भुरग्यांची कूड सापडल्या त्या घरमालकाक आनी तांच्या घरकान्नीक ताब्यात घेवन पुलिसांनी चलयेची कूड सखोल तपासा खातीर फॉरेन्सिक विभागा कडेन धाडल्या. मजगतीं ह्या प्रकरणा विशीं प्रतिक्रिया दितना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे ही घडणूक दुर्दैवी आसा आनी ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्या साबार गुन्यांवकारां आड कडक कारवाय करचे खातीर आपणे पुलीस महासंचालकांक पत्र बरयलां अशें पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. गोष्टी घडटा तेन्ना दुख्ख जाता आनी हांवें आमदार म्हणून हांवें ऑलरेडी पुलिसेक हांवें पत्र बरयलां ते पूर्णपणे कारवाई तेजेर जावची पूण तरीच दुख्खद अशी घटना ती आनी अशी घटना घडू नये ती कारवाई म्हाका खात्री आसा की होम डिपार्टमेंट आनी पुलीस अधिकारी योग्य तरेची कारवाई घेतले. क्रायम कॅनॉट बी क्रिएट दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज हॅव टू बी पनिश्ड नो क्वेश्चन पूण आमच्या सारक्या लोकांक दुख्ख जाता केन्ना केन्ना. गोंय ग्रामीण उदरगत विभागान स्वयंपूर्ण गोवा सरस 2025 हे कार्यावळीचें आयोजन कला अकादमी गोंय हांगा केला. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ग्रामीण उदरगत मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हाजेरींत केलें. कार्यावळीक उलोवप करतना सरकार बायलां उद्देजकां खातीर 500 कोटी मेरेन रिणाची वेवस्था करपाक शकता ते खातीर बायलांनी मुखार येवन ही जापसालदारकी स्विकारची अशें मुखेलमंत्र्यांनी आवाहन केलें. कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट म्हणून जो फंड डिस्ट्रीब्यूट केला सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर तो फंड 2105 लाख रुपया वो आमी तांकां आमी कम्युनिटी थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप आमी तांकां कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट फंड म्हणून वो डिस्ट्रीब्यूट केला आनी सगळ्यांत व्हडलो आंकडो बरेचशे फावटी सरप्रायज जाताले जो पत्रकारांकूय खबर ना असो आमी बँकेंतल्यान तांकां जो लोन डिस्ट्रीब्यूट केला तो आतापर्यंतचो टर्न ओव्हर 331.99 कोटी रुपया आसा. 331.99 crores ऑफ रुपीज हे आमी महिला भगिनीच्या खातीर डिस्ट्रीब्यूट करपाक शकले. हे कदापि शक्य जावचें नासलें म्हणून हांव म्हज्या सगळ्या महिला भगिनींचो 331 कोटी रुपया जर तुमी हो बिझनेस करपाक शकता आसत इट इज नॉट पॉसिबल. हांव ह्या स्टेजी वयल्यान सांगता दादल्यांचेर विश्वास दवरून इतके पयशे बँक केन्ना दिवची नाशिल्ली. त्या महिलांचेच सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणून दिता नेटान सगळ्या महिलांच्या खातीर ताळयो मारात. उत्तर प्रदेशाचे कामगार मंत्री अनिल राजभार हे सध्या गोंय भेटेर आयल्यात. आयज तांणी गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच कामगार मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांच्या लागीं बसका केली. ह्या वेळार दोन्ही राज्यांनी राबयल्ल्या वेगवेगळ्या उपक्रमां विशीं मोहिमा विशीं आनी येवजणे विशीं तांणी चर्चा केली. तशेंच गोंयचे एक प्रतिनिधी मंडळ उत्तर प्रदेशांत धाडून दोन्ही राज्यां भितर कामगारांक फायदेशीर जातले अशी सहकार्य मोहीम आंखपा विशीं ह्या वेळार भासाभास जाली. बसके विशीं पत्रकारां कडेन उलयतना उत्तर प्रदेशाचे मंत्री अनिल राजभार हांणी देशांत वेगवेगळ्या राज्यांनी येसस्वीरित्या राबयल्ल्या येवजण्यांची म्हायती घेवन त्यो येवजण्यो उत्तर प्रदेशाक राबोवपाच्या हेतान ही गोंय भेट आसा अशें सांगलें. मैं सबसे पहले तो गोवा के माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उनका आभारी हूं कि उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग और गोवा के श्रम विभाग की जो आज ये समन्वय बैठक संपन्न हुई है उसमें उन्होंने बड़ा कृपापूर्वक समय देकर हम लोगों के मनोबल को आगे बढ़ाने का काम किया है. और जो वेलफेयर की योजनाएं हैं, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के श्रद्धेय योगी जी का ये मानना है कि देश में जहां जहां भी अच्छी स्कीम चल रही हैं, जहां भी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, उसको हमें उत्तर प्रदेश में लाना चाहिए. और हम जो बेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको भी हम अपने ऐसे ही नॉलेज एक्सचेंज करने की जो बैठकें हम करेंगे तो इससे विचारों का, कामों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे के अच्छे कामों की चर्चा होगी.
आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा चोपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.